Page 13, A26. Sogli ami एकटाय जाऊया सगळी आमी लागीं सोरया दुनिया देवा वाखाणुया आनंदांचो ताका जोया तारुणांत तूं कोणोप दुनिया जिवितांत तूं सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावय तारुणांत तूं कोणोप दुनिया जिवितांत तूं सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो आयज सावन आमी व्हडा दोबाशान बागयोन आतोनीचे पुर्बेक तयारी सुरू करता आनी आयच्या त्रेजानाचो विशय जेजू बापाचो व्हडलो संस्कार मनशा कुडाक जेजू ह्या संवसारांत आयलो बापाचो वावर फुडें व्हरूंक आनी आपल्या उतराक उरण्यांतल्यान ताणें बापाक परगट केलो बापाक गोवाय दिली आमी आमच्या जिवितान जेजूचो अनुभव घेवया आमच्या उतराक उरण्यांतल्यान जेजूक परगटूंक जेजूक गोवाय दिवंक आनी खेरीत भाशेन जिवितांत जाय तें बरेंपण करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उडास करुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बागेवन सदां सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Somia kaklut kor, somia kaklut kor, questa kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया हे मिसा भेटयता फ्रांसीस आनी स्टेफानिया डिसोजा हांच्या इतिहासा पासत देवान तांकां बरी भलायकी तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हण मिसान मागुया ह्या वेळार जें कितें आमी मागूंक आयल्या बागयोन आंतोनीचे मजतीन आमी भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बागयोंत आतोनीक
कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचे शिकवणेन आनी ताचे भागिवोन जिविताचे देखीन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पावू आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेतान रातभर चलयता शासनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपोलो कोरिंतान आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारले, तुमी सोत मारले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी प्रतिपाल केलो, जुआंवाचें. पावलून म्हळें, जुआंवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती पोरक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. हे सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणया, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करा. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्फोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडून वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोत गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोषान उल्हासात. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आसकारी. एक सुऱ्यांक देव भिराडाक एक घर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy.
क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यार म्हणटूच स्वर्गीच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Sorvis pora, sorvis pora, sorvis pora, soy soy. Sorvis pora, sorvis pora, sorvis pora, soy soy. Sorvis potumce sove asu. Zuava pormone Gesù Cristace shuvotoban. Moi matuka somia. Orumbak sobd aslo, ani sobd deva sove aslo, ani sobd dev जावन aslo. सुरवातेक तो देवा सोबे असलो. ताची वरवीं सोर वस्तू रोसल्यात आनी रोसलेल्या वस्तू मदें ताचे विणी आयलोलें कांयच ना. ताचें सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान परसळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूक ना. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो. तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरशेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावची ताणें देणी केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणेन न्हय, मनशाचे कुशीनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा. आनी ताचे सुपूर्णायेंतल्यान आमी सगल्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. सुमोर्द मोजेसा वरवीं दिली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणेच कधीच पडूंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभतो महान हे. Welcome to Christ. मोगाड बाबडीनो, आयज तावन आमी बागयोंत आतोनीचे पोरबेक तयारी सुरू करता. आनी आयच्या त्रेजनाचो विशय जेजू बापाचो व्हडलो संस्कार मनशाकुडाक. संस्कार म्हणल्यार कितें काय? वॉट इज अ सॅक्रमेंट? सॅक्रमेंट इज अ एफिकेशियस सायन. एक प्रभावीत कुणा, आनी जी कुणा दुसऱ्याक बोट दाखयता. जे भाशेन आमी पळयता एक एरो आसता, दाखयता की मुखार एक इस्कॉल आसा, एक हॉस्पिटल आसा. तेच भाशेन जेजू बोट दाखयता आपल्या बापाक. जेन्ना आमी एका गुलाबाक पळयता, गुलाब पुणायता मोग. तातूंत मोग दिसती पडना, पूण तो मोगाक बोट दाखयता. एक पारवो आसा, हो पारवो कुणायता शांती. हो पारवो शांतीक बोट दाखयता. तेच भाशेन जेजू आपल्या बापाक बोट दाखयता. जेजू म्हणटालो, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. म्हजें आयकता तो म्हज्या बापाचें आयकता. हेब्रोवाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, आदी भागान वेगवेगळ्या काळान देवान प्रवाद्यांक धाडले आनी प्रवाद्या वरवीं देवान आपणाची बरी खबर परगट केली. पूण आतां देव खुद आपल्या पुताक धाडटा आनी पुता वरवीं मनशाकुडाक
की बरी खबर परगट करता. मोगाळ बाबडीनो, जेजू म्हणटालो, जे तुमी ल्हानाच्या ल्हानाक करतात ते तुमी म्हाका करतात. जावं जेन्ना तुमी गरीबांक, कोण नासलेल्यांक, गरजेवंतांक आदार करतात, हो सगलो आदार तुमी म्हाका करतात. मदर तेरेसा म्हणटाली, आय सी क्रायस्ट इन द पुअर. गरीबांत हांव जेजू पळयता आनी जेन्ना एका गरीबाक आदार दिता हांव जेजूक आदार दिता म्हूण हांव स्वत मानून होच आदार हांव ह्या दुसऱ्या मनशाक दिता. मोगाळ बाबडीनो, कांय दिसा फाटीं आमी मिसांत एक घोडणी सांगलोली आनी कितें भाशेन ही घोडणी परतून सांगता आमच्या नियाळाक खूब फायद्याची जातली. भाग्यवंत फ्रांसीस ऑफ एसिसी हो एका ग्रेस कुटुंबान जल्मलो आनी त्या काळार खंय ग्रेस मनीस घोडे घेवन भोंवताले आनी खंय त्या वेळार जायते कोडकार आसलेले. दे वर मेनी लेपर्स आनी आमी जाणात कोडकाराक कोड फुट्टात, ताका गावे फुट्टात, ताच्या आंगाक सगळेच गावे आसतात, ताका वास येता. आनी खंय ह्या कोडकारान कापीण मारूंक सांगूंक जाय आसलें की हांव एक मेळो मनीस, तूं हे वाटेर येनाका. आनी खंय एका दिसाक अशें घडटा की भाग्यवंत फ्रांसीस खंय घोडो घेवन वेतना तो कापीण आयकता. ताका गमता की मुखार कोडकार आसा, आपूण ते वाटेर वेचो नाय, कारण हे कोडकाराक वास मारता, ताका गाये फुटलेले आसात. आनी तो चिंता आपूण दुसरे वाटेन वेतलो म्हूण. आनी तेन्नाच खंय ताका एक वरतान ताळो आयकूंक येता, वच आनी ह्या कोडकाराक वेंग मार, तेन्नाच तुका सासण्याचें सूख मेळटलें. गो एंड एम्ब्रेस दॅट लेपर, यू वील गेट इटर्नल लायफ. आनी तो खंय आपल्याच भितर झगडटा हें आनी कितें गाय, ते कोडकाराक वास मारता. हांव ताका कशे भाशेन वेंग मारतलो, पूण ताळो ताका म्हणटा, जर तर तूं वेंग मारिनाय तुका सासणीक जिवीत मेळचें ना. आपल्या खंय घोडा वेला देंवता, मुखार वेता, हे मनशाक खंय आपले काकेन दवरता आनी ताका खंय आपले घोड्याशी हाडटा आनी हाडटना खंय हो मनीस थंयसरलो नाच जाता. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस अशें म्हणटा, हे मनशा रुपान जेजू खूद म्हाका मेळूंक आयलो. जे भाशेन जेन्ना जेजू कुर्सा वेलो देंवयलो आनी ताची कूड आख्याच गायांनी भरलोली, हीच कूड ह्या मनशाची आसली, ती हांवें अनुभवली. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी ल्हानाच्या ल्हानाक हें करता, आमी जेजू करता आनी जेजू वरवीं आमी बापाक पडयता. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचनान आमी आयकलां, भाग्यवंत पावलो सर भोंवती देवाचें उतर परगटीत तो एफेसाक पावलो आनी एफेसाक थंयसर जायत ताका क्रिस्तांव लोक मेळ्ळी. जाणें जोवाचें पवित्र स्नान घेतलोलें आनी तूं ताका विचारता, तुमचेर पवित्र आत्मा देवूंक ना? आनी ते म्हणटात, आमकां पवित्र आत्मा मेळूंक ना. आनी भाग्यवंत पावलो तांचेर हात दवरून मागणें करता, तांचेर पवित्र आत्मा देंवयता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन ते भरतात आनी सगळे स्वातेर वचून जेजूक परगट करतात. मोगाळ बाबडीनो, भाग्यवंत आंतोनीनूय आपल्या जिवितान जायते संस्कार समोर उरले. जावं मिसाची बेट, जावं कुंसारा आनी भाशेन सगळे संस्कार समोर उरले आनी ह्या संस्कारा वरवीं तो आपल्या जिवितान जेजूक अनुभवतालो. आमी आमकांच विचार करुया, जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता, जेन्ना आमी दुसऱ्या साक्रामेंतान वांटो घेता, आमी जेजूक अनुभवता गाय, वो आमी बेश्टे वयल्या वयर हातून वांटो घेता गाय, जेजूचे आसणे आमकां भोगूंक मेळटा गाय. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानांनी आमी आयकलां, तो शब्द आसलो, तो देवा सोबे आसलो आनी तो खुद देव आसलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमी म्हणटा इनकार्नेशन, देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताणें मनशाचें रूप घेतलें आनी कितेंच भशेन तो आमचे मदें आसा. मोगाळ बाबडीनो, जेजू वरवीं आमी बापाक पळयता, बापाचो मोग आनी अनुभवता. तर मोगाळ बाबडीनो, हे त्रेजनान आमी वांटो घेतना आमी कितें शिकुया गाय? पयली वर्स म्हणल्यार आमी दुसऱ्या मनशा उदेशी आमी जेजूक अनुभवया. जावं गरिबांक, कोण नासलेल्यांक, गरजेवंतांक, असल्या मनशाक आमी आदार दिवया. कारण जे आमी ल्हानाच्या ल्हानाक करता ते आमी जेजू करता म्हूण आमी वळखून घेवया. दुसरे स्वातेर जिवितान आमी ल्हानवीक जावया. भाग्यवंत पावलोन
एक व्हडलो मनीस एक व्हडलो जाणार जावन आसलो पूण जेजू खातीर तो आपल्या जिवितांत जायते सोंसता आनी ल्हानविकायेन जेजूचें राज परगट करता. आमी ल्हानविकायेन जेजूचें राज आमी परगट करुया. आनी तिसरे स्वातेर जेन्ना आमी संस्कारान साक्रामेंतान आमी वांटो घेतना हे सगळ्या संस्कारांनी आमी जेजूचो मोग मोग आमी जेजूक परगटूंक हे मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सुबेचे फुडारी भावार्थाचे उत्तम साक्षी जावं आनी हे वरवीं संस्कारांचे समोरमणेंतल्यान देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदून हाडटले फुडारी तांकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. दर मिसा बलिदानाचे समोरमणेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमी कुरपेन आनी देव जिवितान भरता. हेंच मनान दवरून देव मंदिरांत संस्काराचे समोरमणेंतल्यान आमचो भावार्थ ओखूण करूंक आमी यत्न करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. आयच्या त्रेसेनाच्या पयल्या दिसा आपल्या इंतेसांव भेटयतल्या फ्रांसीस आनी एस्तेफानिया डिसुजा हांचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घालूं म्हूण बागियोंत आतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. ओगेपणान आमच्यो गरजो आमची ते सवा देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बाबा दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान सदांच आमी बरें करून तुका अनुभवूंक आमच्या उतरां पुण्यांतल्यान तुका परगटूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटोवणेक आमी गायन घेवया. C43 पेज 46. C43. वेदीचेर उंड्याचो वेळ आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोरां गेले जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोरां गेले
kursaci tuci boli, Gesù poccia carona. मोशा बाबा बडिनो मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसले शाबूड मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आपले पवित्र शुभेच्छा दवा सुरवेस्पोर मानून देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तूं भावार्थाचो उजवाड तुझ्या शेड्याक उतरान आनी देखीन चलोवंक भाग्योन आतोनीक पवित्र सोबेक तुवें फावो केले ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावात सांबाळूंक आनी देखून दाखयल्ली ती स्वर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी आमचें बलिदान मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया भुयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजळायता ताच्या बागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां खाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Donaranzo sorvespor tu S'organizza salvora tuja voi boba Usorgi tu casoi soi Sorvespora cina vietato subagi Usorgi tu casoi soi बापा परस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कळचे रगत पातकाचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास साक करात Bavartaco gut porgotuja Somia Gesù duce moronami somorom tau Duce buno život borami porgotau Duce ena ami odrektau Bapa, Jezucia mornaco ani punoživotponaco
आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडणशी खास तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवस्ताव आनी जेजूची करून रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिमोन सुजे बागिमोन आतोन बागिमोन दोन आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षिकां तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकताव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावा तेचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सरकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितोरेचे म्हाका फावना तुजे सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा कोम्यावांक आमी गायन घेवया D7 पेज 50 D7
ह्यो जागा मनशाचेका लिपलोलो उंड्या रुपा ताणे वाडले बुगेल्या बियो दिले ताणेल्या परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोक्षीम नासलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोक्षीम नासलो Langolja turbo Krista Sagati donia sabra Eka shonang posuli Sogli burgi devaci Pormesvor kitlo boro Taco mai močim naslalo Pormesvor kitlo boro Taco mai močim naslalo Monato cibo salo Puripun kora sablo Ja paska cete cevo Korara racete cevo Pormesvor kritlo boro Taco mai močim naslalo 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 प्रार्थूया स्वर्गीच्या बापा भगवंत आतुनीन तुझी आणि तुझे पवित्र सोबेची विश्वासीपणान सेवा केल्ली खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुळी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुझी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान ताकडी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया
त्रेजनाच्या मिसाचो वेळ हे बरी सकाळी 5:30 पावणे 7 इंग्लिशीन 8 वाजता 9:30 वाजता आणि सांजे 4:30 वाजता. जुनाचे 7वें शनिवार सदांचे बरी सकाळी मिसा आणि सांजे 4:30 वाजता मिसा उपरांत 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसतलें. हे आयतारचे मीस पूण भाग्योन आतोनीची विनवणी मागूंक आमी मागणें करतले. जुनाचे 8वें आयतार मिसाचो वेळ हे बरी सकाळी 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता 10 वाजता आणि सांजे 4:30 वाजता. जुनाचे 14वें शनिवार सकाळी आणि सांजे 4:30 वाजता सदांची पोरी तेजनाची मिसा आणि उपरांत सांजे 6 वाजता वेस्ट आसतलें. इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. जुनाचे 15वें भाग्योंत आतोनीची परब पोरबे दिसाक मिसा ही पोरी सकाळी 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आणि दोबाशीक मीस 10 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. आमी भायल्यान तालपोत्री घालून माटो आनी जायंट LED स्क्रीन घातल्या आनी खूब लोकांची आमी थंयसर बंदोबस्त केल्या सगळ्या त्रेजनाच्या मिसांनी बरे भाशेन वांटो घेवंक. पिडे वता पासत आमी व्हील चेअर्स दवरल्यात आनी तशेंच माटवान आमी ताची बंदोबस्त करूंक तांची निगा घेतल्या. आमच्या PBC वांगड्यांनी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक अशें जावन तांकां आदार दिवचो. आमचे कोफरार भाव हेर मांडावळ करतले जावं ट्रॅफिकाची कलेक्शन करपाची सुवात दाखोवपाची कुमण्या वाचपाची ते तुमकां मांडावळ दाखयतल्यात ते तुमी तांचे आयकात. त्रेजनाच्या दिसांनी फकत 2 व्हिलर्स इगोर्जेच्या कंपाउंडान पार्क करूंक जाता. मोटरां आमी पार्किंग लॉटान दवरची आनी शिमिजेरी कुशीन कोणेच पार्क करची न्हय. सिस्टर सेंड्रा आज फाल्यां आनी पोरां आसतली. कोणाक तरी मेळूंक जाय तिका पर्सनली वचून मेळचें. आमच्या फाब्रिकाच्या ऑफिसान थंयसर ती कावन्सिलींग करता. आतां उमाव घेवपाक लूट जायना जावपाक आमी जायत्यो इमाजी दवरल्यात. सांत आंतोनियोच्यो भायल्यान 2 आहात, भितरल्यान हांगा 1 आहा आनी कॉरिडरान तुय साक्रिस्ती कडेन भितर सरतात तुय दवरल्या आमी. भायल्यान आहात तो लोक भायल्यान घेवन वेतलो. हांगा भितर इमास आमी कम्युनियन रेल आहा कुमिन्याव दितात तुय दवरतले. तुमी दोनूय वाटेन येवचें, उमाव घेवचो हे वाटेन आनी ते वाटेन घेवचें. जी कोण हॉलांत आहात कॉरिडरांत आहात तांणी ते वाटेन येवन उमाव घेवन भायर वयचें. आनी हांगा सिस्टर बसतात आनी हे वाटेन बसतात वाचपां करतात तांकां ती इमाज हांगा न्हय. ती इमाजी कडेन घेवन भायर वचत. ही मांडावळ सगळीं हे वाटेन येतात ते वाटेन वतात, घुसपा गोंदळ जाता. ही मांडावळ तुमी सांबाळची आनी आमचे कोफरात भाव तांचे कडेन आमी भासाभास केले मांडावळीचेर काल. सो ते तुमकां दाखयतले ही मांडावळ सांबाळूंक. आतां इगोर्जींतली भायर सरता आसतना कित्याक चड लोक येता देखून अदीक करून 8 मिसाक आनी 4:30 मिसाक भोत्ता लोक. मोदलें दार व्हडलें दार भितर सरूंक, 2 सायडीचीं दारां आहात लादान आहात ती भायर सरूंक. ही मांडावळ नाजाल्यार भितर भायर सरून एकाच दारान जाल्यार भितरूय सरोनात भायरूय सरोनात. पोरूंक आमी केल्ली ती मांड. सगळीं भितर व्हडल्या दारांतल्यान येतात आनी तुमी भितर आहात ती दोनूय सायडीच्या दारान भायर सरतात. ही मांडावळ तुमी मातशें सांबाळची. हांव जाणा तुमकां अवघड जातलें कितें तुमकां संवय ना. सुमयेचे प्रमाणे भायर सरतात. मातशे ते दारांतल्यान हे दारांतल्यान भायर सरात. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आमी हे पावटी आमचेच घातल्यान आनी आमचेच फकत जी जाणटी व्हील चॅराचेर
आमची PPC मेंबर घेवन येतात तांकांच फुडल्यान आहात ती तुवें कोणें बसचें न्हय ती तुमकां न्हय कित्याक रोखडीच आमचेच आमकां जाय ना तुमकां नॉर्मल चेस दुयेंतींक आनीक जाणट्यांक ती आमचेच सुमार 25 आहात 25 लोकांक आमी बंदोबस्त केल्या तुमच्या जाणट्यांक घेवन येता तेन्ना तुमी थंय दवरचें आनी तुमचें कार पार्किंग लॉटान घालचें हे भाशेन आमची मांडावळ तुमी सांबाळचें खुशालकायेन आमी ह्या त्रेजेनांचें उद्घाटन कोत्ता आज हे आख्खें त्रेजेन बायगोन तांतून भेटयले आमकां फोडादीक जावचें सुफोडाय हाडची ओत्मीक सुफोडाय उदीक करूं आनी हेर सगलीं देणी जी आमकां देव दिवंक सोदता ताचे विनवणेन ती आमकां फावो जावची म्हूण आमी मागुया सगलीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा भगवंत आतोनीची विणवणी मागूंक मागणे भगवंत आतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोनी विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिता आनी बोरवोशान रावता भाग्यवंत आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे ओचोऱ्याच्या भाग्यवंत आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचे क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मणाय आनी कोणवणाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गुणी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोलनाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तामन आसतना विनोती कोर आमेन शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 U25 Santa